आमच्या सोशल वेलफेराक बोगस 20,000 बोगस लाभार्थी आसात ते काडले आमी सोदून. इतके वर्स ते पयशे वताले तांचे कडेन रिकवरी 60 कोटी केले. म्हणजे हें कोणी पयलीं केल्लें 10 वर्सांक जें काम जालें ना तें आतां केल्लें आसा आमी. सो ह्या सरकाराकच फायदो न्ही. दर म्हयन्याक आतां आमी 4 कोटी 30 लाख रुपया सेव करतात ह्या माध्यमांतल्यान आनी अजून प्रोसेस चालू आसा. हें कोणी केन्नाय केलेंच ना. अटल आसरा ही स्कीम आसा पळय न्ही जाली गेली ते 5 वर्सां. पूण परत सांगता की 7 कोटी इम्प्लिमेंटेशन एग्जिक्युशन जाला. म्हणजे ह्या 3 वर्सांक 47.5 कितें जाला 47 crores. आनी आतां आमचे कडेन बजेट आमी परत आतां जे अटल आसराचे पयलीं इम्प्लिमेंटेशन जालें ना आनी रिजर्व दवरले फंड्स जो सेकंड इन्स्टॉलमेंट व्हरपा आयले ना तांचे 17 कोटी आमी रिकवर केले. 17 कोटी रिकवर करून आतां ह्या स्किमीक आमी घालपाचें परमिशनूय घेतलें फायनान्सा कडल्यान. आनी एक 20 कोटी आमचे हातून सप्लिमेंटरी बजेटान भितर घाला. हें जर जालें न्ही आतां आसा तितकें एप्लिकेशन आमची जातली मोकळी.